लुइजिना कडेक काडल्यार खंय गोंयांत अजून सरकार येवपाचो चान्स आसा। काँग्रेसीचो राजनूच उलयला। मंत्री पालयेकार आनी रोहन खंवटे फक्त सरकारी स्टाफाचेर धाडी घालता। सद्याक नव्या मंत्र्यांचो शो ऑफ चल्ला म्हूण राजन डिमेलोन दोगांकूय तोमणे मारल्यात। सेरुला कमुनिदाद स्कॅमाचेर रोहन वग्गी म्हूण राजनान इश्यू केला। I still believe Congress can come back to power minus Luis Valero. Minus Luis Valero, there are chances for Congress coming back to power. हाय कमांड गोचे न्हू दिग्विजयान सांगले मरे बिग मिस्टेक केली म्हणून आमी ती आतां रडटात तुमी। हांव सांगता तो बिफोर इलेक्शन हें कोर म्हणून। सरकारी ऑफिसांनी मंत्र्यांची सरप्राईज इन्स्पेक्शनां म्हणटात ती खंय फक्त शो ऑफ। सेरुल कमुनिदाद स्कॅमाचेर रोहन वोगी म्हूण राजनान इश्यू केला। And I'm not just taking a press conference. On the 4th of April, I wrote to the Revenue Minister. 4th of April, I wrote to the Revenue Minister, asking him what drama is going on. He has to tell us openly to the public of Goa since he has taken over. What action as a Revenue Minister he has taken to restore the Serula Comunidad land, which is directed by the High Court. And not only High Court, the judgment is confirmed by the Supreme Court. My question is, he was dancing on the floor of the House, saying that the Tourism Minister will not take his name. Though he has got the privilege to speak there, he would not take his name, and I was on record that time. He is enacting a drama. I had said he is flirting with the BJP. I had warned the Congress party that he is a total BJP man. प्रुडंटा खातीर निलेश परवार। म्हयन्यांची बिलां धाडटात मात लोकांक सारखे उदक ना। 6 म्हयने जाले उतोर्डा लोयलिया वाड्यार लोकांक उदकाचे हाल। मनाक मारता तेन्ना रातचे उदक सोडटात। हॉटेलांक मात सारखे न चुकता नेमान उदक। लोक सध्या नाशिल्ल्या उदकाचे बिल भरून गांवच्या बांयच्या उदकार जगतात। उदक ना न्हू, सगळो गरीब लोक आसता तांकां उदक आसना। कितू दीस जाले लोयल्या वाड्यान उदक ना। मग गव्हर्मेंटान चोवपा जाय न्हू, हें चोवपा जाय न्हू लोकांक बेश्टें उदक ना कांय ना। येदो व्हडली बील येता, समजा म्हयन्या बील येता, कोणाक चड येता कोणाक थोडे येता, पूण उदक आसना। रातचे कोण आखे रातभर कोण जागरण करून रावतलो उदका लागून। रातचे तरी उदक येता, रातचे केन्ना येयला येता नाल्यार येना, कांय येना, उदक येना। उदक दिवपाचें आनी आमकां त्रास केन्ना करून शीट कोणा ते मोठाय न्हू मिनिस्टर कितें उदक भरपूर आहा बट आमकां उदक येना आमकां आनी आमकां असो त्रास पडटा उदका लागून आमकां त्रास पडटा। दिसाचें उदक येना आमकां कसो फायदो। लायट्यान नोडा बील एवरी मंथ येता, बट एकलोय मनीस यूज केला तितलें बील येता, आनी 10 जाण मनीस यूज केले तितलें बील येता, सेम बील येता। 10 जाण मनीस पासून उदक दिसांनी आसना रातचें आसना, उदकच टायम आसता। मोस्टली आमगे उतोड्डा आनी माजोड्डा गांवां सगळ्यान बोरवेल अदरवायज वेल मारलो हांवें। गिमान उदकाचे टेन्शन आनी पावस येता म्हळ्यार रस्त्यावेले फोंडकुलांचो उपद्रव। इतू जालो हा की हे पावसा आनी नेक्स्ट टायम आनी म्हाका दिसना रोड उतो सारको इतू डिटोरेट जालो हा। इट नीड टू बी अटेंडेड रायट नाव बिफोर द मान्सून। पावसा म्हणे ते कितें पण करपा जायना जाल्यार हे पावसान म्हणे तो पावस गेलो रस्तो तवार आनी कांयच उरपाना। इट वील बी मोर वर्स। बिफोर दॅट द गव्हर्मेंट शूड टेक एक्शन ऑन दीस रोड and see that it is in place. एक पंचायतान सांगितला ऑलरेडी मेन्शन केला सविनियराचेर की हो रोड ऑलरेडी हॉट मिक्स केला म्हणून, जाल्यार इन रियलिटी कोणू तर हिंग रस्त्यार उब रावलो जाल्यार तो म्हणपाना हे रस्त्यार हॉट मिक्स केला म्हणून। जाल्यार हांव नको हे फंड कोणा यूज केले ते 1990 पयले 1999 हॉट मिक्स केला म्हणून सांगलेलो, पूण थिंगा एक कोण इल्लोसो कोण गेलोले आनी कांय ना। तेजे उपरांत जरी तर हे पार्टी जर सांगिला हॉट मिक्स केला म्हणून हे रोडाक जाल्यार इट कॅनॉट बी एश्युअर्ड। कोण तरी ते ऑथॉरिटी चेक करपा आहा, ही इज ब्लायंड फोल्डेड। प्रुडंटा खातीर सावेर डायस। गोयच्या लमाणींचेर वादग्रस्त वक्तव्याक लागून टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकाराचेर पुण्यातल्या कोर्टात क्रिमिनल केस घाल्या।
3 एप्रिलाक बाबून मिडिया कडेन बीच बेल्टांतल्या लमाणींच्या उपद्रवाचेर वादग्रस्त वक्तव्य केल्ले ताका बंजारा समाजान हरकत घेतिल्ली। आयपीसीचे कलम 153, 295, 100, 400, 500, 504 आणि 505 ह्या जातीवाचक आणि अब्रू लुकसाणी विशीं कलमां खाला बाबूचेर आरोप घाल्यात। केस घालपी रमेश खेमूर राठोड हो शिवाजीनगर पुण्याच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टात प्रॅक्टिसिंग आदोगाद। बाबूचे विधान संविधान आणि राष्ट्रीय एकात्मका विरोधी समाजात फूट घालपी असो दावो ताणें केला। घेऊया एक ब्रेक।